पूण बरेचशे जाण आमकां धमकी दितात, पूण ह्या लोकांक खबर ना की गोविंद गावडे हो मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो मनीस जावन आसा. ते बरेच जाण म्हळ्यार कोण बरेच जाण म्हणल्यार एसेंब्लीन जाल्ले आसा मरे. विजय बाब सरदेसाय आमगेलो मित्र आमकां धमकी दिता तुजो छगन भुजबळ करतलो. ताका खबर ना की तो एखादो मुवमेंटान तेणी केन्ना भाग घेवन आसतलो. गोविंद गावडे मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो आसा आनी मुवमेंटांतल्यान आयलो म्हणटरी आमी पुलीस आनी कस्टडी कितें ती आमकांय खबर आसा. तुवें विजय बाबाचें नांव घेतलें. बरे बरे कामां खातीर, कारण विजय बाबाक फॅक्टूच खबर ना. हय विजय बाबान आपले सोशल मिडियाचेर हे कॅबिनेट नोटाचें एप्रुवल तेणें, पूण पयलू कितें जालें तेंवूय ताणें उगडें करपाची गरज आसा. तें करून ताणें म्हणजे लोकांक दिशाभूल करपाचें. म्हाका जस्ट तुमी नांव घेतलें म्हणटकीर म्हाका जपकन याद जाली. तांणी जो तुमी आपले ट्विटराचेर घाल म्हणून तांची एक वाक्य आसा, त्या वाक्याचेर म्हाका दिसता की तुमी उलोवप गरजेचें की एक पयलीं वाय वॉज द तूर दाल नॉट डिस्पोज्ड ऑफ डिस्पायट दीस प्रपोजल लास्ट इयर, जे तुमी म्हणटात की ब्युरोक्रेसीन करपा जाय आशिल्लें तें जालें ना, हें तुमी मान्य करतात. वॉज आतां शाहजहानाचेर येवया आमी, पण तांणी थंय हॅशटॅग करून घाला की वॉज शाहजहान इन्सिस्टींग ऑन गिवींग इट टू अ फेवरेट कोर्टियर. सो तुमकां तुमच्या मनशाक हें कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा जाय आशिल्लें म्हणून दिल्ली गजाल तुमी मुखार व्हेली ना, अशे तरेचो दुबाव ते व्यक्त करता ह्या ट्विटा भितर. म्हजे कडेन मदत कॉन्ट्रॅक्ट जर दिवपाक जर आशिल्लें न्ही जाल्यार हांव कॉन्ट्रॅक्ट जे डाळ जेन्ना हांव तेच म्हजेच मनशा कडल्यान डाळ घेता आशिल्लो, हांवें तातूंत म्हाजो इनवॉल्वमेंट कांयच ना. म्हाका कित्याक रे, म्हजे मनीस अशे कोणीच ना, कारण इट इज नॉट माय प्रोफेशन. माय प्रोफेशन इज व्हेरी डिफरंट. म्हजें प्रोफेशन जर तितून हांव सप्लायर आशिल्लो किंवा म्हजें भुसारी दुकान आशिल्लें किंवा हांव खंय जर नाल्यार तें तशें जावपाक जाय. म्हजे कडेन कोण कॉन्टॅक्टेड नाशिल्लो असले गोश्टी कडेन. हो एक समज जावन आसा, हो एक पॉलिटिकली टार्गेट करपाचो हो एक ताजो एक विशय जावन, कारण ताचे कडेन आनी कांय मुद्दे ना न्ही. मुद्दे म्हळ्यार ताणेन जर खरो जर तो अभ्यासू जर वृत्ती जर ताचे कडेन आशिल्ली जाल्यार तो पयलू सगळे काही गोश्टी काडटा आशिल्लो. बदनामी करपाक जायना मनशाची, हें म्हाका सगळ्या जनतेक सांगपाची गरज आसा. म्हाका एक हें नेग्लिजन्स काय हें स्कॅम? आय थिंक दिस इज अ कंप्लीट नेग्लिजन्स. इट इज नॉट अ स्कॅम. स्कॅम जर आशिल्लें, स्कॅम जर जाशिल्लें, ब्युरोक्रेसीच्या लेवलाचेर स्कॅम ना, नेग्लिजन्स आहा म्हणटा तुमी. आतां ते ब्युरोक्रेसीक तेंच्या मनांतलें हांव कितें सांगपाक शकता? तुमी मंत्री आशिल्ले, पण हांवें म्हजो मंत्री म्हणून हांवें चोख पर्यंत म्हजी भुमिका बजावलेली आसा. टायम टू टायम फायल मागून ताचेर करस्पॉन्डन्स करून तेजे सगळे काही गोश्टी हांवें रितसर सांगिल्ल्यो आसात. इवन म्हजे रिमार्क आसा. पूण ज्या तरेन आनी मागीर कितें जालें, मागीर परत 1 वर्स लागता म्हाका एक सांगपाक डिस्पोज करपाक. एक सादें टेंडर काडपा खातीर 1 वर्स लागता. हें जर मिनिस्टरान जर करचें पडलें. हो फेज 2 जालो. फेज 1 Yeah. दाळ येतगीर ती जर फेअर प्रायस वाले फेअर शॉप वाले जर लिफ्ट करना जाल्यार ती कशी तरी लोकां म्हऱ्यार पावोवप हेंय प्रशासनाचें काम न्ही. हय, हेंच वायट जावपाक दिवप ना. ही स्टेज 1. वायट जाता ही कितें करप, ही स्टेज 2. ह्योच काही गोष्टी सांगले न्ही हांवें. दाळ खराब जावचे पयलू तुमी फेअर प्रायस शॉप ओनराक क्रेडीट बेसिसाचेर दियात. फेअर प्रायस शॉप ओनराचे कितें विशय आशिल्लो की आमचे कडेन तुमची जी दाळ जी हाडिल्ली आसा ती घेवपा खातीर पयलो पयशे ना. कारण खूब न्ही ती पर रेशन कार्ड 1 kg ती पयशे ना. म्हणून हांवें त्या उतराक कितें सांगलें की बाबा तुमी कारण ते दुसरे फावटी आमकां रायस घेवपा खातीर येता. तुम्ही म्हणटात की एज मिनिस्टर सिव्हिल सप्लायज तुम्ही इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली, ती इन्स्ट्रक्शन्स डावन द लायन फॉलो जाल ना. ही हॅज टू मूव द प्रपोजल तेणी मूव करपाक जाय आशिल्लें. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही डायरेक्शन्स दिल्ले. हांवें डायरेक्शन्स दिल्लें क्रेडिटाचेर दिया म्हणून. क्रेडिटाचेर दिया म्हणून. वर्बल ताका इवन म्हागेलें हें आसा प्लीज डिस्कस म्हणून. आनी हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की बाबा तुमी फेअर प्रायस शॉप ओनराक तांचे कडेन जर पयशे जर ना जाल्यार तुमी 1 म्हयन्याच्या क्रेडिटाचेर तांकां दियात. आनी जेन्ना दुसरे फावटी आमी जेन्ना तांकां तांदूळ दितात किंवा ते गंव व्हरपाक येतात त्या वेळान तांचे कडल्यान ती मायनस करून घेया. हें हांवें तांकां सांगिल्लें आशिल्लें. कारण म्हाका खबर आसा, कारण इट इज अ पेरिशेबल गूड न्ही. यू आर सेइंग दॅट इन स्पायट ऑफ मिनिस्टर गिविंग डायरेक्शन्स फायलच मूव जाल ना न्ही रे. कारण फायल मूव जालें न्ही, 1 वर्सा नंतर डिस्पोज ऑफ करपा खातीर आमकां फायल येता. ते बीन मागीर सडले नंतर मध्यंतरी कितें जालें की आमी FDAक ती दाळ धाडली टेस्टिंग करपा खातीर वेदर इट इज सेफ फॉर युजेबल का ना. त्या वेळाचेर आमकां उत्तर कितें आयलें, खूब डिले जालो न्ही. कारण जनावरांक सुद्दां घालनाका म्हणून तें सांगलें. हांव सांगता न्ही, कारण पळय म्हाका कांयच हायड करपाचें ना.
जी कितें वस्तुस्थिती आसा ती लोकां पर्यंत पावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान साखरेचें कितें जालें? साखरेचें सेम जालें म्हणटा तुमी. ना, ना. साखर कशी वितळ्ळी? नाही, साखर दाल में कुछ काला है मेरेन बरें साखर आशिल्लें. साखर दॅट इज म्हाका दिसता ती म्हजे म्हाका तें साखरेचें त्या वेळाचेर म्हजे कडेन तें कांय नाशिल्लें. साखर तुमकां लागना. ते कांय नाशिल्लें तशें. तुमी म्हणटात तुमकां साखर ना. ही साखर म्हजे कडेन म्हाका तुमकां न्ही. हय, कारण कित्याक सांग तूं साखरेच्या प्रत्येक ऑफिसराची जबाबदारी आसता. कारण तो रुटीन प्रोसेस आसा. नवेच कितें न्ही ते. हय, सामकें. आमी नवीन सिव्हील कांयच सप्लाय नाही. सिव्हील सप्लाय कॉपी एंड पेस्ट. हय. ओन्ली टूर डाल हो पॅन्डेमिक सिच्युएशनाक लागून सिस्टम सेम न्ही. सिस्टम सेम. सिस्टम जे जाग्याचेर आनी कितें आसा एखादो डायरेक्टर एखादो नवो आसपाक शकता पण बाकीचे सगळे ऑफिशियल जे आसात आयकपाक जाय न्ही डायरेक्टरांनी संचालकांनी आयकपाक जाय. ऑफिसर एखादे गायडन्स करपाक शकता ते डावनलायन काम करता ते पण संचालकांनी आयकप निग्लिजन्स कोणा लेवलाचेर आसा आनी तातूंत सुद्दां म्हणिल्ले आसात की फाल्यां सकाळी ज्या त्या वेळाचेर ती तेजो कॉस्ट जो आसा तो ऑफिशियलांकडे रिकवर करचो असो इन्क्वायरी रिपोर्टान सुद्दां आसा. हें सुद्दां आसा. आज जेन्ना तुमी तुमच्या फॉर्मर डायरेक्टराचेर एक्शन घेतल्या सरकारान राजकीय विरोधक म्हणटात की यू आर ट्रायंग टू फायंड अ स्केप गोट. बळीचो Why? बोकरो तुमी सोदतात. दाखय न्ही रिजन दाखोवपाक लाय ताका वाय इट इज स्केप गोट. कितें स्केप गोट कितें? इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्युरोक्रेसी. स्केप गोट खंय आसा तो दाखय न्ही म्हाका. तुम्ही म्हणटात मंत्री म्हणून आपूण खंय घाळपण केल्यार जाल्यार दाखय. हय हांवूय सांगता न्ही तुका हांव ओपन सांगता न्ही जाल्यार बाबा जेन्ना वेळाचेर डायरेक्शन्स वता त्या वेळाचेर आनी हिची जबाबदारी आसता एका ब्युरोक्रेसीची. गोडावन किपर आसता प्रत्येक वेळाचेर ह्या डायरेक्टराक तांच्यांनी सांगलेंच आसतलें. म्हाका जेन्ना एक फोन आयलो की आनी दाळ आयिल्ली आसात त्या वेळाचेर हांवें एक गोडावन किपराक डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें खंयच्याच परिस्थितीन दाळ जी आसा ती अनलोड करून घेवपाची ना. 4 दीस गोडावाच्या मुखार ट्रक्स उबे आशिल्ले. हांवें परत धाडली न्ही ती. 808 मेट्रीक टन ऑर्डर जाल्ली आशिल्ली पूण विदाउट इंडेन आनी विदाउट इंटिमेशन तांच्यांनी धाडिल्ली आशिल्ली. तेवूय सांगता तुका हांव इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ द ब्युरोक्रेसी ऑल्सो. पण तुम्ही म्हणटात दिस इज ग्रॉस नेग्लिजन्स, दिस इज नॉट अ स्कॅम. एज पर माय नॉलेज इज कन्सर्न. आणि तुम्ही म्हणटात कसली इन्क्वायरी जावं आपूण हे तयार. हांव सामको तयार आसा.